आम्ही तेजे पयलीं मिनिस्टरा कडले गेल्ले, मिनिस्टरा कडले पावल्ले लोक. आम्ही तेजे पयलीं JCB सगळे येवन पळोवन गेल्ले, पूण तेणी आमकां सांगलें प्लॅन हाडून दाखयत म्हणून. आमी रस्त्याकूच लागून हें करता, कित्याक आमकां बायपास रोड खंयच्यान आसा. आज तेजें काम जालां तो कॉन्ट्रॅक्टर तो म्हणटा आपण ओरली सांगता. आमकां ओरली एक्चुअली कांय ना आमकां रिटर्न दी, कित्याक एकदां काम केलें म्हणटा तेंचे ऑलरेडी तो गव्हर्मेंटाचो प्लॅन पास जाल्लोच आसा आनी त्या प्लॅनाचेर तो रस्तो कट केल्लो आसा, लायन मारली आसा, ती ऑरेंज लायन आसा ती. आनी हो रस्तो कट जातलो तेन्ना आमी खंयच्यान वचपाचें, आमकां बायपास रोड खंयच्यान आसतलो, हेका लागून आमी एकठांय जाल्ले. सो आता तुमकां इंजिनियरान हाडून दाखयला प्लान या कितें दाखयला की तुमकां तेजें सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळो अशें? ना, तेजें आमी सॅटिस्फॅक्शन ना. आमकां फक्त एक आमी म्हणटा ते भाशेन त्या पुलाचोच रस्त्याच्या आख्या रोडाचो प्लॅन हाडून आमकां दाखोवचो. दुसरो रस्तो आहा गांवच्यान तुमकां भायर सरपाक जाल्यार? दुसऱ्या गांवाचो रस्तो आसा तो आमकां सद्या हिंगसान बाजारान वयता म्हळ्यार 1.5 किलो पडटा, 1.5 किलोमीटर पडटा. आनी थंय पावता म्हळ्यार आमकां ते तो 5 मिटर घुंवोन येवचें पडटा. सो आमकां 1.5 मिटरा भितर जाता जाल्यार एक जायना. दुसऱ्या गांवां कितें जालें जाल्यार एक फायर ब्रिगेड आपयल्या ते सायडीक फायर ब्रिगेड येना. सो एम्ब्युलन्स येवपाक त्रास जाता, एक 1 नॉट येवपाक त्रास जाता. जाल्यार आमकां इतली पयस 1.5 मिटर वाचता जाल्यार 5 मिटरां आमी मरोन हॉस्पिटलांत कित्याक वचूंक? सो ते रस्त्यान एम्ब्युलन्स सुट्टा? ना ना ना, ते एक गाडी 4 व्हिलर गेले जाल्यार स्कुटर सुटना अशी, इतलो नॅरो रोड तो. सो तुमी कितें सांगपाक सोदता? आमी सांगूंक सोदता कितें, आमकां पयलीं हो आमचो रस्तो आमी झगडून घेतलो. आमी ल्हान आसतना झगडून भाटकारा 45 वर्सां पयलीं आमी झगडून घेतलो. हो रस्तो आमकां पयलीं आमकां बायपास रोड दाखोवचो आनी मागीर तेणी आमगे रस्तो कट करचो. नाजाल्यार आमी ओपोज करतले, आमी ओपोजिशनाक बसतले आनी आमी मिनिस्टराचे आमी घरा कडेन धोरण दवरपाक शकता. हें आमकां सपोज रस्त्यार माती घातली या रस्तो तुमकां वयर काडलो जाल्यार कितें त्रास जातले गांवांत? मेन थिंग गाडी वयर चडोवपाक आतां अशें करून बायलां देखून चडोवपाक वयर त्रास जातले, कित्याक तो आतां अशें करून हायट आहा आनी मागीर आनी हायट येयल्या आनी प्रॉब्लेम जातले. सो हे सायडीच्यान डायरेक्ट येता आनी हे सायडीच्यान गाडी येता, क्लॅश बीन जावपाक शकता. कित्याक चोडटेर आहा म्हणटकीच तो मनीस कांय रावपा ना आनी चालीर आहा तो मनीस ऑब्वियसली हें करतलो, दुसऱ्या मारतलो. सो तेका लागून चड हायटू बीन कोता येयना. आतां तेणी तुमकां प्लान बी दाखोवना, सो तुमची कितें मतां की आतां समज रस्त्यार माती घातली जाल्यार तुमकां दुसरो रस्तो ना आसा पूण बारीक आसा, सो तुमचें कितें म्हणणें आहा हेजे वयल्यान? ना, रस्तो ना म्हणून आमी हें कोताय न्हू. मेन थिंग कितें आमगे पयलीं तुमी कोराय एशी, कित्याक ते सायडीच्यान कांय आमकां वचोंक मेळना, कित्याक ते सायडीनचोच लोक हे सायडी येता. कित्याक हाडपा बीन जाय जाल्यार हे सायडीच्यान वताय. कित्याक 4 व्हिलराची म्हणजे हेवी व्हेहिकल देखून हे सायडीच्यान वयता, ते सायडीच्यान वचोंक मेळना. सो मेन थिंग बस क्लाब बस बीन येताय न्हू, त्यो देखून एशी येता आनी एशीसान वयता, कित्याक ते सायडीच्यान वचोंक मेळना. एक पाटी कार एक 4 व्हिलर तेश पास जाली जाल्यार एक सायकल न्हू, बायक देखून वचपाक त्रास जाता. सो तुमकां तुमची डिमांड कितें आसा? सो मेन थिंग आमगे पयलीं हो रस्तो कराय आनी मागीर तुमकां ब्रिजा खंयच्यान वचपा तें दाखोवया न्हू, कितकोन वचपा तो. कित्याक आतां ती हायट काडीत चड हायट अशी दिसली आनी मागीर आमकां रोड खंयच्यान तो बीन मेन्शन केलना. कित्याक एकलीच जाल्यार तो सांगता आजून पासून हिंगसानूच स्टॉप करता म्हणून. आतां स्टॉप करतले मागीर आनी थोड्या वर्सांनी आनी परतून जातले. सो मागीर आनी आमच्या फाटल्यान कोण आसतलो? सो आतां कितें आहा तें तेजे प्रमाणे अशें जावपा जाय न्हू. सारकें कोत्ते एक बार बरो क्लियर करपाचें, कित्याक हिंगा लोकांकूय बीन तेंच उरतलें.